प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवोर, वोड 1 आनी 7 ते 11 पर्यंत. Luke chapter 14 verse 1 and 7 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर अशें जालें, एका साबाता दिसा फारिजियांच्या कोण्या एकल्या मुखेल्यागेर जेजूक जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेलून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलेल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून मनाचे सुवातेर बसनाका, कित्याक तुज्या वोन अदीक मनादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें कुडेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांकूय आपयल्यात तो थंय येवन म्हणत, तुजी स्वात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. ह्या पासत कोण तुका जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. हे पोरी तुका आपयला तो येयत तेन्ना ताका अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या वचीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता ताका देव उंच काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका साबाताच्या दिसा फारिजियांच्या घरा वता. म्हणजे फारिजियो जे जेजूचेर आड आसले ते आतां जेजूक एका साबाताच्या दिसा आपल्या घरा जेवणाक आपयतात. आनी भाव भयणीनो, तुमी समजतल्यात की फारिजियान जेजूक आपल्या घरा जेवणाक आपयलां म्हणजे तांकां एक व्हडली ओडवीक जाली ना. तांचें मन, तांचें काळीज सारकें नासलें. म्हणटच जेजूक आतां आपल्या घरा जेवणाक आपयला जाल्यार जेजूक फसूंक आपयला. खरें देवाचो मोग, जेजूचो मोग करता म्हणून ताका जेवणाक आपोवंक ना. आनी जेजू जाणो की हो लोक काळजान बरो ना, धर्म करता, मागणें करता, सगळें करता, आनी जेजूक आपयला कित्याक ते जेजूचे पाटलावदार न्हय, ते जेजूचेर आड आसा. आनी जेन्ना जेजू तांच्या घरा वेता तो कितें पळयता? तो पळयता की ज्या लोकांक थंयसर आपयल्या ते लोक वचोन मानाचे सुवातेर बसतात, म्हणजे पयलो जागो घेतात. आनी आतां ताका आपयला जाल्यार तो आतां पळयता की हे सगळे जे धर्मशास्त्री आहात, हे जे फारिजियो आहात, हे सगळे लिडर जे आहात, हे जे मुखेल आदनीक आसात, ते सगळे बरे बरे जागो घेतात. आनी आतां जेजूक आपयला जाल्यार जेजू खंय बसतलो? जेजू नाका फुडें बसपाक, जेजू खालतो. पूण जेजू ह्या वेळार जेन्ना ह्या लोकांक पळयता, तांचें व्हडपण पळयता, तो तांकां एक वपार घालता आनी तो म्हणटा, जेन्ना कोण तुका घरा आपल्या आपयता, ओ खंयचो तुका एका पब्लीक ऑफिसान आपयता, ओ खंयचो एका मिटींग आपयता, तूं वचोन फुडें बसनाका, तूं पाटी वच. कित्याक थंयसर कोणाक बसयला जाल्यार कोणाक व्हडल्या मनशाक व्हडल्या पोजिशनाच्या मनशाक बसयला. म्हणटच तूं खालतो जाव आनी पाटल्यान बस. आनी तूं खरेंच तुका पोजिशन व्हडलें आहा, कोण तूं येतलो म्हणटलो, बाबा तूं कित्याक फाटल्यान बसलें, तूं ये फुडें बस आनी सगळें वचीर तुका व्हडलो मान मेळटलो. पूण जो कोण फुडें वता आनी ताज्या जाग्यार आनी कोणाक आपयला जाल्यार ताका उठून पाटलीन बसचें पडटलें आनी ताका थंयसर तो ल्हान जातलो. पूण आयज जेजू ह्या वपारीन कितें सांगूंक सोदता? भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जाल्यार, आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी जाले, आमी पाटलावदार जाले जेजूचे. आमी आमचें व्हडपण ह्या संवसाराचेर दाखोवपाची गरज ना. आमी ल्हानविकायेन आमी जियोंक जाय. आमी खरें खालतीपणी जियोंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण खालती रावता तो सदांच दुसऱ्यांचें पळयता, तो सदांच दुसऱ्यांक आदार करपाक पळयता.
तो सगळ्यां दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंता आनी तो आपल्याचें चिंतना. पूण जो कोण आपल्याचें चिंतता म्हाका कितें मेवतलें, म्हाका कितें फायदो आहा तो, ताका केन्नाच देव उंच उखलयचो ना. वय मनशांच्या वरीर तो आपलें व्हडपण दाखयतलो, दुसऱ्या वजीर मनशां वजीर तो आपलो बरेंपण बऱ्यो करून दाखयतलो आनी तितली शाबासकी मेवतली मनशां वजीर. पूण देवा वजीर असल्या मनशांक केन्नाच वालोर आसचो ना. कित्याक जें तें कोत्तात फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक. आनी भाव भयणीनो, आमी एक एकल्यान आमच्या काळजान आमकां कळोन येता. आमकां दुसऱ्यांक दाखोवंक जाता की आमी खरेंच खालती म्हणून. पूण आमीच आमच्या काळजान आमी जाणो आमी खालती जाल्यार हो आमी आमचें व्हडपण दाखोवंक सोदतात ती. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयज ही वोपार घालता म्हणटा खालती रावात, तो म्हणटा जो कोण खालती रावता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. खालती रावता म्हणजे मिस्टर ओगी रावलो, मोनो रावलो, कांय उलयनासतना रावलो, दुसऱ्यांक दाखयलें की आपूण खालती म्हणून, तो खालती न्हय. मनीस सजमता की खालती कोण बरे ल्हान भाशेन उलयता, कोणाक चड फोटो फुड्याक येना, ताकाय तो आपलें व्हडपण दाखयता. ज्या मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देव ताका वयचून उखलता. पूण जो कोण आपणाचेंच व्हडपण आपणाक दाखोवंक सोदता की खालतो मनशां वजीर, पूण खरें काळजान तान खालतो न्हय तो, ताका देव खाली उडयता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ केल्या उपरांत आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी खरें खालती मनशां, वो फकत आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता की आमी खालती म्हणून? खरें आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर आमी कोत्ता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. जे जेजून आमकां सांगलां ताजें उतर कितें तें आनी कितें आमी खंय तें पाळूंक जाय तें आमी खरेपणी कोत्ता काय? देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिता काय? आमी आयज हो जागो जेजूक दिवंक ना जाल्यार, आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार आयज आमी हो निश्चय घेवया. आयज आमी हो थाराव करया आनी आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. खालतीपणी रावया. देव आमकां थोड्या वेळांनी उंच उखलतलो आनी सभे माजार आमकां तो आपलो मान दितलो. कित्याक जो कोण खालतो रावता देवाक तो देव ताका वयर उबालता, आनी जो कोण आपणाकूच वयर व्हरोंक सोदता ताका देव खाली उडयता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हे क्रिस्ती जिवीत खालतीपणी रावन आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोबीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.